सोलार प्रोजेक्ट केला त्याच्या इनॉग्रेशनाच्या निमित्तान हांगासर आयिल्लो आमचे चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स हांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमी जे सातत्यान म्हणटा की विजेचे बाबतींत सगळ्यो पंचायती आणि म्युनिसिपालिटी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। सांखळी म्युनिसिपालिटीन इनिशिएटीव्ह घेतली आणि तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव्ह घेतलो, ताचें हांव तेंचें अभिनंदन करता। असोच इनिशिएटीव्ह सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आणि म्युनिसिपालिटींनी घेवचो आणि सोलार रूफटॉप बसोवचो। आमी कार्बन नेट इमिशन 2050 हाजो टार्गेट आमी दवरला, तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा। म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव्ह जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता। सगळ्या पद्धतीचे कावन्सिलर्स आनी हांच्यांनी अशी इनिशिएटीव्ह घेवची ह्या सगळ्यांकडे मागता। एक बरी उपलब्धी आमच्या सांखळे खातीर आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी मेळून परिपूर्ण केली ती म्हटल्यार सोलरायजेशन ऑफ सांखळी म्युनिसिपालिटी। फाटल्या तेंपार तुमी पळयलां आसतलें वी वॉन्टेड टू बी म्युनिसिपालिटी स्वयंपूर्ण इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड स्पेंडींग ऑल्सो। सो तशेंच पळयतना आमी आमच्यो लास्ट टायम ज्यो वेल आसा पळय हांगासलो ज्या वाठारान आसा ह्या म्युनिसिपालिटीच्या तांकां पंपींग करून आमी उदक आतां सगळ्या बाजारान वापरता आनी ताच्या खातीर आमचें नांव म्हटल्यार 65,000 म्हयन्याक वाचतात। सो तोच उपक्रम फुडें व्हरतना आमी सोलरायजेशन ऑफ द सांखळी म्युनिसिपालिटी चिंतलें जेणे करून आमकां जे बील येता म्हयन्याक ना म्हटल्यार 50 to 40,000 ते आमी कशें कर्टेल करतली ते आमी एक इनिशिएटीव्ह घेतलो आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑफकोर्स डायनेमीक ऑनरेबल CM हू सर्व्स एज अ MLA फॉर अस, तांचे जे आशिर्वाद आसा आनी मोमेंटम जो आमचो वाडटा फास्ट कामां करून घेवपाचो ताच्याच खातीर आमी ना म्हटल्यार 30 kV सोलरायजेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी विथ गेडा आमी केला आनी आयज तो प्रोजेक्ट कमिशन जाला। आयच्यान आमची म्युनिसिपालिटी टोटल सोलरायज जाला आनी त्याच्या खातीर आमच्या म्हयन्याक ना म्हटल्यार 40,000 वाचतले आनी हो खरोच एक बरो उपक्रम आसा बिकॉज द फुटफॉल ऑफ द म्हणजे कार्बन फ्री जे गोवा अशें जे स्वप्न जे आमचे ऑनरेबल CM सर पळयतात ताच्या खातीर आमी हें एक पाऊल उखल्लां अशें म्हाका दिसता। हाच्या फुडें वचून सुद्दां हांव खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन करता जे बिचोलचे नगराध्यक्ष आसा विजय कुमार नाटेकर, तांच्यांनी कालूच जो व्हिडिओ घातला ही हॅज डन द अवेरनेस ऑफ द बायोडायजेस्टर। हांव सगळ्यां लागीं मागता की वी आर गोईंग विथ अ ड्रायव्ह टू डू टोटल सांखळी सोलरायज आनी ताच्या खातीर अवेरनेस आनी सगळे कॅम्प हांगा लायले वयतले, ताच्या बरोबर आमी बायोडायजेस्टरूय करतले। बायोडायजेस्टराची किंमत सर्वसाधारणपणे 35,000 आसा। दोज हू आर विलिंग फर्स्ट 5 people हू आर विलिंग टू डू इट आमी म्युनिसिपालिटी त्या फर्स्ट 5 येयल्ल्या मनशां खातीर हाफ कॉस्ट जो आसा तो आमी बेर करतली। दीस इज अ उपलब्धी दॅट वी आर अनाउन्सिंग टू ऑल पीपल। तांच्या व्हिडिओचेर वचचे विजय कुमार नाटेकराचेर तो बायोडायजेस्टर पळयचो आनी फर्स्ट 5 लोकांनी आमकां एप्रोच जावचे। कंप्लीट जो आसा ताजो हाफ खर्च हो आमची सांखळी म्युनिसिपालिटी करता।